आनी हें हांव जें म्हणटा तें आयच्याच विशयाचेर न्हू जावं हेडोनाचेरूच न्हू तर विरेश जेन्ना उपोशणाक बसलो तेच्या नंतर पयलीच मिटींग जी आझाद मैदानाचेर जाली त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A उलयले. सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो, पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले. सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले. पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो. हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो हेंच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो. तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया. तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय. अरे आयज 39A हें रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना. आयज तो एलायन्स वचात थंय एलायन्स करुया. एलायन्स सगळ्यांक जाय. जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना.